नमस्कार. प्रुडंट मीडियाच्या हॅलो करियर या कार्यावळीत तुमच्या सगळ्यांचे स्वागत. वेगवेगळ्या करियर संबंधान जागृताय जावची, माहिती मेळची या हेतान या कार्यक्रमाचे आयोजन केला. आज आमच्यामध्ये आसात गोवा मेडिकल कॉलेजचे असिस्टंट लेक्चरर डॉक्टर उमेश कामत सर. तुमचे स्वागत या कार्यक्रमात. सर, पयलींच्या तेंपार अशें आसलें की आरोग्य सेवा जी आसली तातूंत प्रामुख्यान दोतोर म्हणजेच आरोग्य सेवा बरी, म्हणजे खंयची आरोग्य सेवा बरी तर ज्या आरोग्य सेवेत दोतोर आसात बरे ती आरोग्य सेवा बरी असं एक समज असलो. पण आता पॅरामेडिकल कोर्सेस ही एक वेगळी संकल्पना आयल्या. म्हणजे दोतोर जायच पण त्याच बरोबर वेगवेगळ्या क्षेत्रातले वेगवेगळ्या तुमच्या क्षेत्रातले मनीस जाय. तर हे पॅरामेडिकल कोर्सेस म्हळ्यार कितें? आता हे पळयात, बेजीक कन्सेप्ट ऑफ हेल्थ केअर कसो आसा की जेन्ना आमी पेशंटा बरोबर जेन्ना हे करता, काम करता, म्हणजे पेशंटाचे डायग्नोसीस करप किंवा पेशंटाक उपचार खंयचो बरो हे ताका आमी जेन्ना सजेस्ट करता तेन्ना फक्त दोतोरूच थंय कामाक लागता अशें न्ही. फॉर एग्जांपल आतां एका खंयच्या तरी पेशंटाक आतां जर डायग्नोसीस आमी करतली की ताका पेशंटाक कितें जालां, कोणाच्या एखाद्या मनशाच्या काळजान जर दुखता जाल्यार आमकां कळपाक जाय की ताका त्या काळजान दुखता ते हार्टाच्या प्रॉब्लेमा खातीर काय आनी खंयच्या प्रॉब्लेमा खातीर. म्हणटकीर घडये आमकां ताचो एक्सरे करचो पडटलो किंवा ताचो ECG काडचो पडटलो किंवा ताची स्ट्रेस टेस्ट करची पडटली. म्हणटकच हें जे एक्सरे काडपाचें काम दोतोर करूंक शकना किंवा ECG काडपाचें काम डॉक्टर करूंक शकना किंवा स्ट्रेस टेस्ट करपाचें काम डॉक्टर करूंक शकना अशें न्ही. डॉक्टर करूंक शकता पण डॉक्टरान जर तें सगळें करपाक लागलो म्हणजे हें काम करपाक डॉक्टराची गरज ना. म्हणजे एक ट्रेन्ड मेडिकल पर्सनाची त्या गजाली खातीर गरज ना. एक सादो मनीस जो दोतोर न्ही पण ताका ते म्हणजे ते युनिट कशें चलोवपाचें, म्हणजे ECG काडटना ECGचें मशीन म्हणजे कितें, ते ECG खंयचो बटन दाबलो काय ECG येतलो, इलेक्ट्रोड खंय लावपाचें हें जर ताका समजावन सांगलें जाल्यार कोणूय ECG काडूंक शकता. तशेंच स्ट्रेस टेस्ट जे आसा, स्ट्रेस टेस्ट कशी करप हे दीज आर टेक्निकल थिंग्स. म्हणजे टेक्निकली जर कोणाक ताचो प्रोसिजर समजावन सांगलो जाल्यार स्ट्रेस टेस्ट कोणूय करूंक शकता. आतां मागीर ते स्ट्रेस टेस्टाचो रिपोर्ट कितें किंवा ECG काडला ताजो रिपोर्ट कितें किंवा एक्सरेचे फिल्म जे तुमी काडला भितर खंय छातयेन थंडी आसा काय आनी काय हाडां जाल्ल्या हें तो मनीस सांगूंक शकचो ना, कारण तें कळपाक त्या विशयाचें ताका समूळ ज्ञान जाय. ओके. म्हणजे निदान करप, डायग्नोसीस करप हे डॉक्टराचेंच काम, पण ते डायग्नोसिसान मदत करप. आनी तुका उदाहरण दिता हांव कुलदीप, की आतां समज एक मनीस दोतोरा कडेन गेलो, डॉक्टरान ताका सांगलें की तुवें शुगर चॅक कर. आतां शुगर चॅक करपा खातीर तशें पळोवपाक गेल्यार दोतोराची गरज ना. ती शुगराचो रिपोर्ट पळोवन दोतोर सांगतलो ताका बाबा तुका डायबिटीस आसा काय ना ती. पण शुगर चॅक करपाचें जें काम आसा तें प्रत्येक लॅबोरेटरींतल्यान दोतोर करनात. ओके. आतां ऑटो एनालायझर्स आयिल्ले व्हडली व्हडली मशिनांचेर हें काम करता. फक्त तुका टेक्निशियन जाय की जो रगत काडटलो, भितर रिएजंट घालतलो आनी तो मशिनान दवरतलो आनी मशिनाचेर कितें रिडींग येता ती कॉपी करतलो आनी ताजो रिपोर्ट टायप करून डॉक्टराक दितलो. म्हणजे हें काम हो प्रोसिजर करपाक डॉक्टराची गरज ना. डॉक्टराक अत्यंत सहाय्य दिवपी अशी यंत्रणा आसा. म्हणजे समजा आमी अशें म्हणू शकता की जर वैद्यकीय सेवा बरी वचपाक जाय जाल्यार ही यंत्रणाय तितलीच सक्षम आसपाक जाय, तरच तो डॉक्टर बऱ्या तरेन काम करूं शकता. सर, पॅरामेडिकल कोर्सेस आमी उलयतात न्ही, तशें अशें कितले पॅरामेडिकल, काही उदाहरणां तुमी दिली, पण अत्यंत अशें गोव्यात कितले पॅरामेडिकल कोर्सेस आसा किंवा मेडिकल फिल्डान कितले? आतां पॅरामेडिकल कोर्सेस म्हणजे पळयात, तुवें आतां तुका आतां सांगलें तशें डॉक्टराचें काम इज लायक अ हेल्थ टीम. एक दोतोर सगळें काम करूंक शकना. म्हणजे ताका लागून एक हेल्थ टीम आसची पडटा. आतां दोतोरा बरोबर वॉर्डान किंवा हॉस्पिटलान जी नर्स काम करता ती सुद्धा शी इज अ पार्ट ऑफ दॅट पॅरामेडिकल वर्कर. म्हणजे शी इज नॉट अ डॉक्टर, ती दोतोर न्ही, पूण दोतोराक हेल्थ केअर दिवपा खातीर ती मदत करता. म्हणटकच शी इज एल्सो बिकम्स पॅरा, म्हणजे नर्सिंग कोर्स हो एक जालो. परतून हे आतां कार्डिओलॉजी टेक्निशियन तुका आतां सांगलें, म्हणजे आतां ECG काडटले किंवा स्ट्रेस टेस्ट करतले पेशंटाची ती. ह्या कोर्साचें नांव कितें? ताका आमी म्हणटात की कार्डिओलॉजी टेक्निशियन. तातूंत कितें कितें येता? हातूर जे लोक ECG काडटले तांचे म्हणजे ECG काडपाची ट्रेनिंग, स्ट्रेस टेस्ट करपाची ट्रेनिंग किंवा हार्टाचे बाकीचे जे बारीक मोठे इन्व्हेस्टिगेशन्स जे असतात, फॉर एक्झाम्पल CT एंजिओग्राफी, ताजी जी पूर्व तयारी पेशंटाची करून घेवपाची असता ते करपा खातीर मदत करपाची ही फील्ड. ओके. त्याच प्रमाणे एनेस्थेसिया टेक्निशियन म्हण आसता. परत तांचेंय काम तशें की पेशंटाक बेजिकली मॉनिटर करप, एनेस्थेसिया दिवच्या पयलीं पेशंटाची ताची पूर्व तयारी करून घेवप, हें काम एनेस्थेसिया टेक्निशियन करताले. हें पयलीं दोतोर करतालो. हय, हे पयलीं दोतोर करता. ऑप्टोमेट्रिस्ट म्हणजे कितें, आतां पेशंट जेन्ना दोळ्याच्या दोतोरा कडेन येता तेन्ना दोळ्याचो दोतोर ताचे पळयता, ताचें विजन सारकें आसा काय ना हें पळयतलो. म्हणजे ताका पेशंटाक सारकें दिसता काय ना, ताका कितें दुयेंस जालां दोळ्याचें हें निदान दोतोर करता. पूण ताज्या पयलीं पेशंटाक कितलें दिसता, म्हणजे तुका सारकें वाचूंक कळटा काय ना
हें पळोवपाचें पडटा. सेकंडली म्हणजे ही जे गजाल आसता ते करपा खातीर एक्चुअली ऑफ्थॅल्मॉलॉजिस्टान करपाची गरज ना, दोळ्याच्या दोतोरान करपाची गरज ना. एका स्टुलार पेशंटाक बाबा एका जाग्यार बसून फुडल्यान दिसता ती अक्षरां, तुका ती ए दिसता, बी दिसता, सी दिसता, डी दिसता, हे ताका कोणूय विचारूंक शकता. जर मनशाक जर एक सादारण बरी ट्रेनिंग दिली जाल्यार तो मनीस करूंक शकता, तो ऑप्टोमेट्रिस्ट ताका आमी म्हणटात. परत जे वकलांचे म्हणजे हे नंबर तुका घालून बरं दिसता काय तुका दुसऱ्या नंबराची काच घालून बरं दिसता, हें काम सुद्दां ऑप्टोमेट्रिस्ट करूंक शकता. म्हणजे पेशंट जेन्ना दोतोरा कडेन वता, म्हणजे हॉस्पिटलान आयल्या उपरांत फायनली जेन्ना डॉक्टरा कडेन पावता तेन्ना डॉक्टरा कडेन ताचो सगळो रिपोर्ट हातान आसता की ओके ह्या पेशंटाक इतलें दिसता, हो ताचो क्लासाचो नंबर. म्हणजे ताजेर डिपेंडींग फुडें पेशंटाचें कितें करपाचें, एक्च्युअल डायग्नोसीस कितें मेडिकली किंवा आनी कितें सफिस्टिकेटेड इन्व्हेस्टिगेशन ताजेर करपाक जाय काय ना, हें दोतोर ताजेर कमेंट करूंक शकता. ताका म्हणटा आमी ऑप्टोमेट्रिस्ट. परतून अनदर कोर्स इज देर जाका आमी म्हणटा की ऑक्युपेशनल हेल्थ. ऑक्युपेशनल हेल्थ म्हणजे कितें की आतां पळयात व्हडले व्हडले इंडस्ट्रीज असतात, फॅक्टरीज असतात. वी टॉक अबाउट इंडस्ट्रियल हेल्थ. म्हणजे मनीस चड वेळ जेन्ना एकाच तरेचें काम करता, म्हणजे एका खुर्चेर बसून जर सदांच ताचें काम करूंक लागलो मनीस जाल्यार कांय काळान ताच्या फाटीन दुखूंक लागता. लोक कंप्युटराचेर काम करतात, एकाच पोजिशनान मान उरता, म्हणटकूच काही वर्सांनी ताच्या मानेन येवपाक लागता. म्हणजे दीज आर ऑक्युपेशनल प्रॉब्लेम्स, ऑक्युपेशनल रिलेटेड हेल्थ. तशेंच इंडस्ट्रियल हेल्थ म्हणटकच ह्या प्रॉब्लेमांक पेशंटांक कशें एडवायस दिवप, म्हणजे एर्गोनॉमिक्स ताका म्हणजे कामाक पेशंटाक एडजस्ट कशें करप किंवा कामाची एडजस्टमेंट पेशंटाक कशी बरी जातली ह्या रितीन कशी करून घेवप, हाका म्हणटात ऑक्युपेशनल हेल्थ. म्हणजे परत हातूर कशें आसता की खंयचोय म्हणजे मनशाक कामाचेर दवरच्या पयलीं आमी ताची फिटनेस मागतात की तो मनीस तें काम करपाक फीट आसा काय ना. परत ताका आमी ताची इंट्रीम चॅकअप्स असतात, म्हणजे कामाक लागल्या उपरांत प्रत्येक वर्सांनी वार्षिक चॅकअप्स असतात थोड्या लोकांचे. हे काही लोक असे असतात की फॅक्टरीन कामां करतात, ते खूप व्हडल्या व्हडल्यान आवाज असतात. त्या लोकांक रिस्क कशी असता की खूप व्हडलो आवाज आयकून ओवर अ पिरियड ऑफ टायम तांकां नॉयज इंड्यूस हियरिंग लॉस जावंक शकता, म्हणजे आयकूंक येवपाचें तांचें हळूहळू कमी जावंक शकता. म्हणटकच ह्या लोकांचे आयकपाक ताका कितलें तें मॉनिटर करचें पडटा. म्हणजे तो कामाक लागच्या पयलीं ताका कितलें आयकूंक येता हें पयलीं पळोवप. मागीर प्रत्येक वर्सा ताजो कानाचो चॅकअप करप, जेणे करून जे प्राथमीक आसा म्हणजे ताका दोतोराची व्हडलीशी गरज ना. एक्झॅक्टली हें काम टेक्निशियन करूंक शकता. म्हणजे ताका आमी ऑक्युपेशनल हेल्थ स्पेशलिस्ट म्हणटा. म्हणजे हे आतां नवे कोर्सीस आयला, फॉर एक्झाम्पल BSc इन ऑक्युपेशनल हेल्थ, ते हे सगळे गजाली. तेच म्हाका तुमकां दोतोर विचारपाक जाय आसलें की हे तुमी जे सगळे कोर्सीस सांगले ताजें शिक्षण म्हणजे ते कोर्स खंय करप हो एक प्रश्न. आनी ताका एज्युकेशनल क्वॉलिफिकेशन कितें लागता? एज्युकेशनल क्वॉलिफिकेशन म्हणजे कशें आसा, 12वी सायन्स जाल्लो कोणूय मनीस हे कोर्सीस घेवंक शकता. खंय आसा कोर्सीस? 12वी सायन्स जाल्लो. आतां हालींच आमच्या गोंय सरकारान हातूंतले 4 कोर्सीस सुरू केल्या. खंयचे ते? तो एक म्हणजे BSc विथ ऑक्युपेशनल हेल्थ, BSc इन ऑक्युपेशनल हेल्थ. दुसरो म्हणजे BSc इन ऑफ्थॅल्मॉलॉजी टेक्निशियन, जे हांवें तुमकां उदोळ सांगलें तशें. BSc इन फिजिओथेरपी. फिजिओथेरपी म्हणजे कितें, हे आमी काही जाण जे फाटीची दुखणी असतात किंवा हाडांचे प्रॉब्लेम असतात किंवा पॅरालिसीस बी जाल्या उपरांत लोकांक आमी सांगतात की तुमी एक्सरसायज करात म्हणून. म्हणजे हे एक्सरसायजीस डॉक्टर सांगूंक शकता पेशंटाक एकदां की बाबा अमूक तरेचे एक्सरसायज तुवें करून घेवप. पण ती एक्सरसायज करून घेवप पेशंटा कडल्यान रेग्युलरली ती एक्सरसायज पेशंटा कडल्यान करून घेवप, हाज्या खातीर डॉक्टराची गरज ना. दोतोर तुमकां आतां पळयात, दोतोर पेशंटाक सांगता ही वखदां तुमी घेवपाक जाय, दोतोर ती वखदां पेशंटाक भरयना. बरोबर. पण एक्सरसायज जी आसा ती पेशंटा कडल्यान करून घेवची पडटा, कारण ती सिस्टमॅटिकली करूंक जाय. ते तो करू शकता. ते तो फिजिकल मेडिसिन एंड रिहॅबिलिटेशन जेका आमी म्हणटा किंवा फिजिओथेरपी जेका आमी म्हणटा, तो BSc इन फिजिओथेरपी जाल्लो मनीस ही गजाल करूंक शकता. ओके. हाच्याच बरोबर एनेस्थेसिया टेक्निशियन म्हणून एक आसा, म्हणजे तेच तुमकां हे सगळे तुमी सांगतात ते आमच्या हे 4 कोर्सीस जे आसा, BSc इन एनेस्थेसिया टेक्निशियन, BSc इन ऑफ्थॅल्मॉलॉजी टेक्निशियन किंवा ऑप्टोमेट्री जेका आमी म्हणटा, BSc इन फिजिओथेरपी आणि BSc इन ऑक्युपेशनल हेल्थ. हे आमच्या गोंयांत हे 4 कोर्सीस गोंय सरकारान हालींच सुरू केल्या. 2 सप्टेंबर केला सुरू, गोवा मेडिकल कॉलेजीन हे कोर्सीस सुरू केले. ओके. आणि ताका प्रवेश प्रक्रिया कशी आसा? प्रवेश प्रक्रिया म्हणजे 12वी जाल्लो खंयचोय मनीस ह्या कोर्सां खातीर अप्लाय करूंक शकता. आणि मागीर तुमचे मेरिट लिस्ट ज्या तरेन आसा की ऑन द बेसिस ऑफ दॅट ते मेरिट लिस्ट काडटात. म्हणजे जे 12वी मार्क्स पडटात ताचे मेरिट लिस्ट काडल्या वता. एक्झॅक्टली. कितले जागा आसात ह्या कोर्साक? सध्या टू स्टार्ट विथ प्रत्येक कोर्साक 30 जागे तांणी दवरिल्ले आसा. आतां ओवर अ पिरियड ऑफ टायम मे बी लोकांचो रिस्पॉन्स कसो आसा हे पळोवन मे बी ती सीट्स आनी कदाचित वाडयत ते. ओके. आणि सेकंड म्हणजे कशें आसा की हे आतां सुरवातीक तांणी 4च कोर्सीस सुरू केल्या
आता फुडें आनीकूय कोर्सीस आनी येवंक शकता. फॉर एग्जाम्पल की BSc इन रेडिओ डायग्नोसीस ओके. किंवा बेसिकली BSc इन मेडिकल लॅबोरेटरी टेक्नॉलॉजी. दोतोर तुमी हे जे कोर्स सांगले ते गोव्यान आसात. बरोबर. गोव्या भायर खंयचे कोर्स आसात जे गोंयान त्याची गरज आसा पण ते कोर्स गोव्यान ना पण गोव्या भायर आसात? आता फॉर एग्जाम्पल आता तुमकां सांगलें तसो की रेडिओ डायग्नोसीस म्हणजे कितें पेशंटाचे एक्सरे काडप आनी ते सगळें. एक्सरे काडपा खातीर म्हणजे पेशंटाक जर पांयाचो एक्सरे काडपाक जाय जाल्यार ती पांयाची पोजिशनिंग सारकी आसूंक जाय. ती फिल्म सारकी दवरपाक जाय. म्हणजे सारकी जर एक्सरे सिस्टमॅटीक आयलो जाल्यारूच दोतोर ती फिल्म पळोवन सारकें सांगूंक शकतली की बाबा ह्या पेशंटाक एक्झॅक्टली कितें प्रॉब्लेम आसा. ओके. म्हणजे ही करपाची ट्रेनिंग जे हातून आमी BSc इन रेडिओ डायग्नोसीस जाका आमी म्हणटा भितर दिवंक शकता. म्हणजे BSc इन रेडिओ डायग्नोसीस जावन एखादो मनीस पेशंटाचो अल्ट्रासावंड करूंक शकता किंवा पेशंटाचे एक्सरे फिल्म्स काडपाक शकता, स्कॅनिंग काडूंक ताजी मदत करूंक शकता, आनीकूय प्रोसिजर्स करपाक शकता. हाजो अर्थ असो न्ही की तो आपलो रिपोर्ट दितलो बरो. ओके. म्हणजे तो फक्त ती फिल्मां तयार करून दोतोराच्या फुड्यान हाडून दवरतलो. दोतोर मागीर फक्त एका जाग्यार बसतलो, ते स्टडी करतलो आणि आपले कमेंट्स ताचेर दितलो. ओके. पण ताची पूर्वतयारी सगळी करून ते दितले. ओके. हो एक कोर्स आसा. परत सध्या आमचे कडेन हे कोर्सीस आता मणिपाल अवेलेबल आसात, बेंगलोर अवेलेबल आसा, मुंबय, जयपूर, पुण्या सगळे कडेन अवेलेबल आसा. इंटरनेटाचेर ताची सविस्तर म्हायती पेशंट कोणाकूय जर इंटरेस्टेड आसा कोण जाल्यार ताका भितरल्यान मेळूंक शकता. तशेंच BSc इन मेडिकल लॅबोरेटरी टेक्नॉलॉजी सध्या गोंयान आमचे डिप्लोमा इन मेडिकल लॅबोरेटरी टेक्नॉलॉजी. म्हणजे कितें तांचें काम कितें? म्हणजे परत तें आमी जेन्ना पेशंटाचें रगत काडटा किंवा मुताची तपासणी, संडासाची तपासणी हे करता. सो हे मायक्रोस्कोपा सकयल ताची सगळी चाचण्यो करप किंवा हे करून ताचे रगताचे सॅम्पल काडून भितर रिएजंट मिक्स करून ते मशिनान घालप, ती रिडींग घेवप, ही सगळी टेक्नॉलॉजी भितर. म्हणजे विंगड जे रक्ताचे रिपोर्ट आसात किंवा जे संडासाचे रिपोर्ट आसात, मुताचे रिपोर्ट आसात किंवा बॉडीची अन्य सॅम्पल्स जे आमी काडटात आनी ताजो रिपोर्ट करतात, ह्या सॅम्पलांची चाचणी करपा खातीर जे ज्ञान लागता ताका म्हणटात मेडिकल लॅबोरेटरी एंड टेक्नॉलॉजी. आता इन्स्ट्रुमेंट्स इतले आयल्या की ते इन्स्ट्रुमेंट्स हाताळपाक सुद्दां मनशाक कळूंक जाय. म्हणटकच हाजी ट्रेनिंग हातूर दितात, जाका आमी मेडिकल लॅबोरेटरी टेक्नॉलॉजी म्हणटात, भितर दितात. म्हणजे डिप्लोमा इन मेडिकल लॅबोरेटरी टेक्नॉलॉजी आशिल्लो मनीस खंयच्या लॅबोरेटरीन एक लॅबोरेटरी असिस्टंट किंवा लॅबोरेटरी टेक्निशियन म्हणून काम करूंक शकता. फाल्यां जर ही BSc इन मेडिकल लॅबोरेटरी एंड टेक्नॉलॉजी कोर्स अजून काय येवंक ना गोंयांत, पण जर आयलो तो जाल्यार इट वील हेल्प पीपल इन सच अ वे की हे लोक फाल्यां स्वताचे लॅबोरेटरी घालूंक शकता. कारण आतां जातलें कितें की लॅबोरेटरी फक्त दोतोर घालूंक शकता ऑर पॅथॉलॉजिस्ट घालूंक शकता, जाचे कडेन पॅथॉलॉजीची डिग्री आसा किंवा MBBS डिग्री आसा, होच मनीस लॅबोरेटरी घालूंक शकता. म्हणजे BSc इन मेडिकल लॅबोरेटरी टेक्नॉलॉजी आयले जाल्यार म्हणजे स्वयंरोजगाराकूय प्राधान्य. म्हणजे हे हाजो अर्थ पॅरामेडिकल कोर्सेस केल्या उपरांत तुम्ही नोकरीच्या फाटल्यान वचपाची गरज ना, तर स्वताहून तुम्ही व्यवसाय सुरू. म्हणजे फाल्यां पॅरामेडिकल कोर्स करून तुका खंयच्या तरी हॉस्पिटलानूच तुका बाबा खंयच्या डॉक्टराच्या अंडर तूं काम करतलो किंवा तुका गव्हर्मेंट नोकरी मेळटली आनी मागीर तूं भितर काम करतलो ह्या आशेचेर रावपाची गरज ना. तर तुका स्वताचे युनिट एस्टॅब्लिश करूंक शकता. म्हणजे आनी बाबा बाकीच्या डॉक्टरा कडेन रेफरल घेवन तूं तांकां तांचे कितें रिपोर्ट्स तयार करून ते तांकां दिवंक शकता. हाचो अर्थ तुम्ही जे वेगवेगळे फील्ड सांगले आनी तुम्ही सांगले की काही गोंयान अवेलेबल आसा, काही भायर आसा, आनी म्हाका दिसता की हे फील्ड आनी वाडत वतलें. बरोबर. म्हणजे जस जशें नवनवीन तंत्रज्ञान भितर येतलें तस तशें वेगवेगळे कुशल मनीस जाय पडटले. दोतोर म्हाका आनी एक प्रश्न विचारपाचो आसा जो सदांच सगळ्या लोकांच्या तकलेर आसा की आपलें वजन कमी करप किंवा ह्या खातीर लोक जिमान वता. आनी मग आनी एक शब्द आयला डायटिशियन, हो एक शब्द आसा. आता तो डायटिशियन अशा प्रकारचे रितसर प्रशिक्षण मेळटा कित्याक आमी खूब पेपरार वाचतात की अमूक केल्यार वजन कमी जाता, कोणाचो तरी लेख आसता. एक पॅरामेडिकल कोर्सीसान ह्या डायटिशियनाचो अंतर्भाव आसता. आता पळयात तुमी डायटिशियन तसो जर पळोवपाक गेले जाल्यार इट वील नॉट कम एज अ डायरेक्ट पॅरामेडिकल कोर्स. कारण तुका डायटिशियन ट्रेनिंग ऑफ डायटिशियन इज अ स्पेशलायज्ड ट्रेनिंग.